परतून एकदा येवकार. तुम्ही पळयतात आमचो प्रोग्राम अंतरिक्ष अप अप एंड अवे आणि आज ही सगळी भुरगीं म्हजे बरोबर आसात आणि आमचें डिस्कशन आसा ऑन हबल स्पेस टेलिस्कोप. हबल स्पेस टेलिस्कोप स्पेसान केन्ना धाडलेले? ओके, हबल स्पेस टेलिस्कोप एप्रील 24 तारखेक इन द इयर 1990 आमच्या अंतराळात लॉन्च केल्लो. तो एक स्पेस शटलान भितर घालून धाडिल्लो आनी थंय तो ऑर्बिट केल्लो. ओके, इट इज स्टील इन ऑर्बिट आनी तातूंत 4 मेन इन्स्ट्रुमेंट्स आसात. देर आर 4 मेन इन्स्ट्रुमेंट्स इन हबल जी आमकां सगळी डेटा धाडटात. In the 1970s, NASA, the National Aeronautics and Space Administration, and ESA, the European Space Agency, began working together to design and build what would become the Hubble Space Telescope. ना 2.4 इतलो ल्हान न्ही तो बरो व्हडलो आसा. इट इज एज बीग एज अ स्कूल बस. तुमची बस आसा स्कुलाची तेदो व्हडलो आसा तो. 2.4 मिटर कितें आसा ताजो मिरर आसा. 2.4 मिटराचो हो मिरराचो टेलिस्कोप लो अर्थ ऑर्बिट म्हणजे खूब पृथ्वीच्या लागीं सॅटेलायट कसो कंटिन्युअसली मूव जाता. 97 मिनिट्सान तो एक ऑर्बिट आमच्या अर्थाची कंप्लीट करता. The Hubble Space Telescope is an important instrument of discovery. From its orbit, outside of our atmosphere, Hubble is not affected by atmospheric distortion, and it can collect wavelengths that are otherwise filtered out by our atmosphere. Hubble has played a central role in many scientific discoveries. Among these, the most striking are the deep-field images, which have revealed thousands of galaxies in every direction, as far as we can see. त्या टेलिस्कोपाचे नाव हबल कित्याक दवरले? युनिवर्स बबलाच्या सारको रावंड न्ही म्हणून हबल दवरले. युनिवर्स बबला सारको रावंड म्हणून ताका हबल स्पेस टेलिस्कोप अशें नांव दवरूं ना. ते एक सायंटिस्टा फाटल्यान दवरला. ओके, सायंटिस्टाचें नाव एडविन हबल. आयकलां तुमी? एडविन हबल एक खूब फेमस सायंटिस्ट आशिल्लो, एस्ट्रोनॉमर आशिल्लो. ही डिस्कवर्ड दॅट युनिवर्स इज एक्सपांडिंग. युनिवर्स आमचो व्हडलो जाता. आमचो जो फुडलो सेगमेंट आसा स्टार टेल्स, जातून आमी स्टोरी पळयतात न्ही एस्ट्रोनॉमीची. एडविन हबल कोण आशिल्लो, ताची लायफाची स्टोरी आमी एक ल्हानशें फिल्म पळोवया, तुमकां सारकी समजतली. Edwin Hubble was born on November 29, 1889 in Marshville, Missouri. Throughout school, he got good grades in every subject except spelling. His dream was to be a scientist, and he followed that dream at first by going to the University of Chicago. His focuses there were mathematics, astronomy, and philosophy, good subjects to concentrate on for the man who would later go on to shatter our conception of the universe, its size, and its contents. His father had never understood Edwin's love of astronomy and wanted his son to study law rather than any science. He carried out that wish at Oxford, but also studied literature and Spanish. After returning home to the U.S. in 1913, he passed the bar and practiced law for about a year, getting very bored very quickly. In 1917, George Hale, founder of Mount Wilson Observatory, invited Hubble to join the staff there. But he declined to go off to World War I after quickly finishing his PhD thesis and taking an oral exam. After 2 years, he returned to the U.S. and showed up at the observatory still in his uniform, ready to observe. His main rival here was Harlow Shapley, who had calculated the size of the Milky Way. At this time, it was still believed that the Milky Way was all there was to the universe, and that everything else was dust and gas in our galaxy. He spent many nights at the very powerful Hooker telescope, wanting and trying to prove Shapley wrong about the size of our universe. He claimed that victory in 1923 by seeing a Cepheid star, one whose light varies over time. That discovery made it possible for Hubble to calculate that star's distance from Earth. After careful study, he placed that star about 1 million light-years away, putting it in its own galaxy with millions of other stars. His discovery expanded the universe very dramatically that day and changed the world of astronomy. After discovering these new galaxies, Hubble started looking closer, categorizing them by size, shape, and distance from Earth. Hubble's greatest moment in astronomy came in 1929. He discovered, through studying the velocities of emitted light from galaxies, that the universe was expanding.
He came to say that all galaxies seemed to be receding from us with the velocity that increased in proportion to their distance from us. This became known as Hubble's law. Edwin Hubble was awarded the 1939 Franklin Medal in Physics for his, quote, extensive study of the nebulae, particularly those outside our galaxy, as a result of which the dimensions of observed space have been greatly increased, end quote. Only a year later, in 1940, Hubble was awarded the Gold Medal of the Royal Astronomical Society for his achievements in the world of astronomy. In the year 2008, there was even a stamp made for the man who expanded our universe so greatly. Launched in 1990, the Hubble Space Telescope was named in honor of the beloved Edwin Hubble, who died on September 28, 1953, at the age of 64, while preparing for yet more observations of the cosmos. सर हबल स्पेस टेलिस्कोप कशें कंट्रोल करता? ओके, आता कितें आसा, हबल स्पेस टेलिस्कोप इज लायक अ सॅटेलायट. ओके, तो सॅटेलायटा भशेन स्पेसान आसा. ताजे सगळो जो सपोर्ट आसा, जो इंजिनियरींग सपोर्ट आसा, ताजे बॅकअप आसा, तो सगळो नासाच्या गोडार्ड फ्लायट सेंटर, स्पेस फ्लायट सेंटर, हें तुमी वाचलां आसतलें. ओके, गोडार्ड स्पेस फ्लायट सेंटर हांगच्यान तो सगळो कंट्रोल जाता. हेच कंटिन्युअसली मॉनिटर करतात. 24 hours तो मॉनिटर करतात. ओके, आता पृथ्वीचेर जर तुमी ऑब्जर्वेशन करतात जाल्यार कंटिन्युअसली ऑब्जर्वेशन करूंक शकनात. कित्याक सांगात पळोवया? सकाळचो लायट आसता न्ही आमकां दिसना. सकाळचें दिसची पडना. मागीर सर पोल्युशन खातीर धूर पोल्युशन आसता आनी क्लाउड्स आसता. ओके, आनी कितें आसता? लायट आसता. सो असले सगळे पोल्युशनान तुमी फक्त रातचो थोडो टायम टेलिस्कोप यूज करूं शकतात. पण हबल स्पेस टेलिस्कोप खंय आसा? स्पेसान. आनी स्पेसान कशें एनवायरमेंट आसा? काळो, कंटिन्युअसली काळो. सो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सामको युनिवर्स आमच्या हबलाक दिसता. आनी 24 hours, ओके, ताका टायम पावना लोकांक. इतलो ऑब्जर्वेशन करता तो, ताका ब्रेक ना, ताका रेस्ट ना. धाडिल्ले दिसाच्यान कंटिन्युअसली हबल स्पेस टेलिस्कोप कितें करता? ऑब्जर्वेशन करता आनी फोटोग्राफ्स धाडून दिता. आता म्हाका फर्स्ट सांग की स्पिट्झर स्पेस टेलिस्कोप, चंद्रा एक्स रे ऑब्झर्वेटरी, कॉम्प्टन गामा रे ऑब्झर्वेटरी आणि हबल स्पेस टेलिस्कोप, हे 4 कितें आसात? नासाचे 4 ग्रेट ऑब्झर्वेटरीज. ह्यो खंय आसात? ह्यो सगळ्यो स्पेसांत ना. ह्यो 3 स्पेसांत आसात. एक परत पृथ्वीचेर हाडिल्ली आसा. ती खंयची? तें तुजें क्वेश्चन आसा. डिस्कस कर आनी म्हाका सांग. Compton Gamma Ray Observatory. Correct. Compton Gamma Ray Observatory. This observatory was brought down safely to Earth. Okay. एक round of applause taka. Clap करा वरदाक. Yes. वरद घे. This is for you. Okay. चल. आता next question हांव सर्वेशाक विचारता. एप्रिल 24 तारखेक in the year 1990, okay, आमचो हबल स्पेस टेलिस्कोप स्पेसात गेलो. तो खंयच्या स्पेस शटलान भितर घालून वयर धाडिल्लो ते तुजे क्वेश्चन आसा. इन वीच स्पेस शटल वॉज इट सेंड? सर डिस्कवरी. करेक्ट. येस, करेक्ट आन्सर. ओके, करेक्ट आन्सर. घे हे तुका. ओके, आता थर्ड क्वेश्चन हांव सुमुकाक विचारता. ओके, सुमूक म्हाका सांग, आमचो जो हबल स्पेस टेलिस्कोपान मिरर आसा, हारसो आसा, तो ताजी लेंथ कितें आसा? वॉट इज द लेंथ ऑफ द हबल स्पेस मिरर? सांगात. 2.4 मीटर. 2.4 एक्झॅक्ट. ओके, करेक्ट आन्सर. ओके, तुका हे घे. दिस इज फॉर यू. ओके, आरिफ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. आता म्हाका सांग की हांवें तुमकां सांगलें की इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक स्पेक्ट्रम आसतात, तातूंतल्यान तरेतरेचे वेवलेंथ आसात. ओके, डिफरंट वेवलेंथ्स आर देर. सगळ्यांत शॉर्टेस्ट वेवलेंथ खंयची येता? म्हणजे ते एक्सरेज, गामा रेज आनी कितें इन्फ्रारेड आसात. सगळे तरेचे वेव्स आसात. सो खंयचे वेवाक सगळ्यांत शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आसता? चितून सांग. गॅमा रेज. व्हेरी गुड. करेक्ट आन्सर. ओके, दिस इज फॉर यू. शिवानी, आता लास्ट क्वेश्चन तुका आसा. ओके, म्हाका सांग की एडविन हबल जो एस्ट्रॉनॉमर आशिल्लो, ऑन हूज नेम हबल स्पेस टेलिस्कोप इज नेम्ड, ताणें खूब व्हडली थियरीचेर रिसर्च केला. ही इज फेमस फॉर वीच थियरी? Sir, is it the expansion of the universe? Exactly. Universe is expanding. Correct answer. Okay. Yeah. This is for you. Thank you. ह्या भुरग्या भशेन जर तुमकांय बी आमच्या प्रोग्रामान येवपाचें आसा जाल्यार हांगा सकयल आमचो ईमेल आयडी आसा. तुमी आमकां मेल करात आनी तुमचें नांव, तुमचो एड्रेस आनी तुमचो स्टँडर्ड
तुमी खंयचे स्टँडर्डाक आसात हें आमकां मेल करात. हांचे भशेन तुमकांय बी आमच्या प्रोग्रामान येवपाचो चान्स मेळटलो. आणि फक्त प्रोग्रामान येवपाचेच न्ही, तुमचो फीडबॅक आनी सजेशन्स आसात तेय बी म्हाका मेल करात. आयडी आमचो होच आसा. ओके, सो हे सगळें जालें आमच्या आयच्या हबल स्पेस टेलिस्कोपाचें. पण हबलाचें इन्फॉर्मेशन आनी खूब आसा काय ना? भरपूर आसा. हबलाचें इन्फॉर्मेशन भरपूर आसा. सो हांव आतां एक काम करतलो. तुमी आतां तुमकां 1 विकाचो टायम आसा. तुमी कितें करपाचें, सगळ्यांगेर घरा कडेन इंटरनेट आसा? ओके, सगळे घरा वचात, इंटरनेटाचेर बसात आनी रिसर्च करात. ओके, रिसर्च करात. कसले रिसर्च? हबल स्पेस टेलिस्कोप. हबल स्पेस टेलिस्कोपा बद्दल वाचात आणि नेक्स्ट वीक परत म्हज्या बरोबर येयात. ओके, आमी आमच्या स्टुडियोन वचया आणि हबल स्पेस टेलिस्कोपाचे कितें डेटा आसा, कितें इन्फॉर्मेशन आसा तें तुमी आमच्या बरोबर, आमच्या दर्शकां बरोबर शेअर करात. करतले तुमी? ओके, तर असो आसा अंतरिक्ष. आणि अंतरिक्षा कडेन दोळो लावन पळोवपी आमचो सगळ्यांत फेमस टेलिस्कोप म्हणजे हबल स्पेस टेलिस्कोप. हाजेर आमचो भासाभास फुडल्या एपिसोडांनी चालू उरतलो. म्हणून फुडलो एपिसोडूय पळोवंक विसरनाकात. आज हांगाच काबार करया. पळयत रावात अंतरिक्ष, अप अँड अवे. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.